मे म्हयन्याक लास्ट इयर एक टेंडर जाल्लो की बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करपाक, पण तातूंत सेम कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करपाक तांची सामकें डेस्परेट नीड आशिल्ली, पूण तें जावं नाशिल्लें, जायनासलें कित्याक तें क्वॉलिफाय जायनाशिल्लें ऑन द कंडिशन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. आनी तें सुद्दां बायपास करपाक तांणी एक रेजोल्युशन घेतलें 5 डिसेंबर की कंडिशन्स आसा ते रिलॅक्स करचे आनी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉइंट करचे, नॉमिनेट करचे. आनी हें सगळें कायद्यान बसना जालें. सो फायनली तांकां आमी जे पॉयंट आउट करताले सारकें आहा म्हणून सामकें सिद्ध जावपाक जालें. आनीक तांणी प्रेस टेंडर नोटीस पब्लीश केल्ली आसा. पूण पब्लीश काल बी अपलोड जालें ऑन द वेबसायट. इट्स अ ई टेंडर. पूण प्रॉब्लम कसो जाता की ई टेंडर केल्लो आसा बरें आसा, बट काल पब्लीश जाला आनी लास्ट डेट फॉर एप्लिकेशन इज 24, विच इज अनफेअर. विदिन 4 days टू हेज ऑल कॉन्ट्रॅक्ट 2.43 crores and 2.81 crores, दोन टेंडर ते. सो 4 days आर टाइम लिमिट इज टू शॉर्टर नोटीस. सो आमी डिमांड करतात फर्स्ट ऑफ ऑल की क्वेश्चन इश्यू करचो आनी एटलीस्ट एनदर 7 days हें दिवची आनी वायड पब्लिसिटी दिवची. मेन इम्पॉर्टंट तो कित्याक नॉर्मली बारीक सुद्दां देखून काम केलें जाल्यार आमचे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन जावं कावन्सिल जावं सामकें बॉब मारून सांगता आमी हें काम केलें म्हणून. पूण हो टेंडर जाल्लो आज पासून म्हणजे एक मिडिया मुखार हाडूना, कित्याक तांकां नाका हेची वायड पब्लिसिटी जावचो आनी आनीकूय कोण इंटरेस्टेड आसता जाल्यार तांणी भितर सरचें म्हणून. सो आमचो डिमांड इमिजिएटली 7 days मिनिमम एटलीस्ट एनदर 7 days तो मुद्दत वाडोवची फॉर बाबू आनी कोण येवपाक शकता. कितलेशे आसतले आमचे गोंयकार आसा कितलेशे सांगपाक लागला. आनी जेन्ना चड येता तेन्ना कॉम्पिटिशनूय उरता, नाजाल्यार ते सिंडिकेट जातात. एक डामी एप्लाय करता आनी दुसरो खरो कॉन्ट्रॅक्टर. लास्ट टायम चेंज जाल्लें. 2 कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. एक कॉन्ट्रॅक्टरान एक्च्युअल बीड दिला, दुसऱ्यान सपोर्टिंग टेंडर दिला. दुसऱ्या टेंडरान एकट्यान बीड दिला, दुसऱ्यान सपोर्टिंग केला. सो हे भाशेन सिंडिकेट जाता. सो ती सिंडिकेट जावपाक शकना. सो चड क्लियर आहा तितले म्युनिसिपालिटीकूय फायदो जातलो. आनी सेकंडली जो स्कोप ऑफ वर्क हें सामकें इम्पॉर्टंट सांगपा म्हळ्यार स्कोप ऑफ वर्क म्हळ्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें काम कितें हें सामकें प्री बीड मीट म्हण आसता. आनी ती प्री बीड मीट 23rd of February परवा. सो प्री बीड मिटा टायमार तांकां सगळे कंडिशन्स कितें आहा ते सामके स्पेसिफाय करचे. कित्याक फाल्यां जेन्ना काम सुरवात जाता तेन्ना ना आमकां हें सांगूना तें सांगूना तसलें जाता. सो हे फावटी प्री बीड मिटिंगाचेर तांकां ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट तांणी तांकां स्पेसिफाय करचो आनी ते प्रमाणे मागीर काम करून घेवचें.